नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। ओलाच्या नवीन गाडयांची नोंदणी गोंयांत बंद। वाहतूक खात्याचे ओलाच्या गिरायकांक आश्वासन। 6 म्हयन्यां वरास चड तेंप पडून आशिल्ल्यो स्कूटरी करून दिवच्यो दुरुस्त, स्कूटर धन्यांची मागणी। गोंयचे स्टेडियम आणि प्रशिक्षण केंद्र केला अपग्रेड। राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर पयले डेस्टिनेशन स्थळ करपाचो आसा हेच सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। राज्यात सध्या ऑक्टोबरात उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची जाल्या धांवपळ। ऑक्टोबरात पडला सुमार 14 इंच चड पावस, हवामान खात्याची माहिती। म्हापशा पेट्रोल पंपाचेर आंतरराज्य प्रवाशी बशीक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुदैवान बस चालक आनी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी उजो हाडलो नियंत्रणात। मोठो अनर्थ टळ्ळो। एफडीएन घातली दर्यादेगेवयल्या दुकानांचेर धाड। एका रेस्टॉरंटाक बंद उडोवपाचो दिला आदेश, जाल्यार हेर दुकानांक सगळे नेम पाळप्याचे आदेश। पुलीस कार्ड आणि हेर फावो ती कागदपत्रां नाशिल्ल्यान दिवचल पुलिशेन 35 कामगारांक केली अटक। कोबिंग ऑपरेशना खाला कामगारांक घेतिल्ले ताब्यात। आणि आता खबरो विस्तारांत। ओलाच्या इलेक्ट्रीक स्कूटरींच्या विशयावयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। वेर्णा, सांखळे, वाळपय वाठारांत आशिल्ल्या सर्व्हिस स्टेशनाच्या भायर सुमार 2000 गाडयो दुरुस्ते खातीर पडून आसात। ह्या गाडयांची दुरुस्ती जावन त्यो मूळ धन्यांक परत्यो मेळटल्यो काय ना हेवूय कळपाक मार्ग ना। पळयात पुराय बातमी। सरकाराच्या उल्याक ओ दिवन गोंयकारांनी इलेक्ट्रीक स्कूटरी घेतल्यो खऱ्यो, पूण ओलाच्यो इलेक्ट्रीक स्कूटरी घेवन त्रासात पडल्यात अशें गोंयकार तरणाट्यांक दिसपाक लागला। ओलान सुमार 20,000 इलेक्ट्रीक स्कूटरी गोंयांत विकल्यो, तातूंतल्यो सुमार 2,000 स्कूटरी वेर्णा, सांखळे आनी वाळपय सर्व्हिस सेंटरा भायर धुल्ल खायत पडून आसात। दुरुस्ती जातली काय ना हाची शाश्वती ना। स्कूटर केन्ना दुरुस्ती जातली काय म्हणून विचारपाक गेल्यार आरतीपरती उतरां मेळटात। देखून बेजारिल्ल्या ओला स्कूटर धन्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपा उपरांत ओलान तमिळनाडूच्यान मेकॅनिकांची टीम धाडिल्ली। ही टीम शुक्रार 31 ऑक्टोबरा मेरेन गोंयांत आसतली। कांय गाडयो तांणी दुरुस्त केल्यो, पूण चडश्यो गाडयो अजूनय दुरुस्ते विने तश्योच पडून आसात। ह्या गाडयांच्या दुरुस्तीचे कितें हो प्रस्न निर्माण जाता। दुसरे वटेन बेजारिल्ल्या ओला स्कूटरींचे धनी शुक्रारा येरादारी संचालकाक मेळ्ळे। येरादारी खात्यान ओला इलेक्ट्रीक स्कूटरींच्या नोंदणीचेर बंदी घातल्या, पूण बंदी घालून हो प्रस्न सुट्टलो काय कितें? जांणी आतां मेरेन गाडयो घेतल्यात त्यो फाल्यां दुरुस्तेक आयल्यो जाल्यार तांचें कितें हेवूय प्रस्न उपरासतात। आयकात ओला स्कूटर धन्यांची गाराणी। ओला कंपनी कडल्यान आमकां ज्यो जाय त्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा जावं सर्विसींग सेंटरा बाबतींत म्हणा, खूब अश्यो आमकां अडखळी येता आनी ह्यो गेल्या ओला गोंयांत येयल्ल्या पासून हे जायच आसा। आतां आमी गोंयांत जर पयले शोरूम आसा सादारण 5-6 तरी आसतले आनी त्या प्रमाणे थंयसर सगळ्याक सर्वीस स्टेशनां ओपन केल्ली, पूण काही वेळान 1 म्हयनो 2 म्हयने जाता म्हटल्यार सगळीं सर्वीस स्टेशनांय बंद जाली आनी आतां फक्त उरला म्हणटा तें वेर्णा। आनी त्या जाग्यार वेर्णा जें आसा तें एक व्हडलें हब कसो जाल्लो आसा सर्वीस स्टेशनाचो। आनी त्या जाग्यार थंयसर जे जाय त्यो फॅसिलिटीज म्हटल्या नंतर थोडे स्पेर्स अवेलेबल ना, एक्सपर्ट टॅक्निशियन्स ना थंयसर, मागीर सारकी सर्वीस टायमार मेळना, वॉरंटीचेर ज्यो आसा त्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा। अश्यो करून ते हजारांनी स्कूटरी पडलेल्यो आसा लोकांच्यो आनी ज्यो स्कूटरी पडल्या त्यो 1-2 दिसांक लागून पडोंक ना, तर 3 ते 6 म्हयने, थोड्यांक 8-8 म्हयने जाल्ले आसा। आतां जेन्ना आमी गेल्या विकान जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना आमी आमचे हे मांडल्यो, आमची गफयत मांडली, तेन्ना एक 4-5 दीस जाले थंयसर स्टार्ट जाल्यो आनी थोड्यो करून भायले एक्सपर्ट्स हाडले कोण तरी आनी तितून लोकांच्यो थोड्यो मेळपाक लागल्यो। पूण हो कितें आसा, हो टेम्पररी सोल्यूशन आसा। हो टेम्पररी सोल्यूशन तर आमकां परमनंट सोल्यूशन जाय। कित्याक आयज आमी वॉरंटीचेर आसा, फाल्यां वॉरंटी पिरियड काबार जातलो 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी। तेज्या नंतर जे पळय व्हेहिकलाक लायफ आसता ते एटलिस्ट 15 इयर्स आसता। मिनिमम 15 इयर्स हे लोकांचे फुडें आनी कोण घेता तांकां त्रास जाता। म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन गेल्या विकान मागलें की गोंयांत जो सेल आसा ओलाचो, स्पेशली ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर, तो सारको सेल म्हणटा तो बंद करचो आनी तेंची ट्रेड लायसनां तेंची रिवोक करची, बंद करची म्हणून क्लियर करात। मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरा, नाजाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात। जे युजर्स आसात तेणी आपल्या एक 4 फायद्याक लागून गेल्यात त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो
बायक क्लियर जाल्यो पयलींचो इशू क्लियर, हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो, सो दॅट तुमी जी सर्वीस सेंटर आसा ती प्रॉपर सर्वीस सेंटर करा विथ युअर स्पेर्स, विथ टेक्निशियन, विथ फॅसिलिटीज ते दिवचे. आनी खुबशे युजर्सांचे अशे कंप्लेन आसा की तांणी बायक घेतली आनी कितले म्हयने जाले आरसी बुकाचो पत्तोच ना. आरसी बूक खंय आसा कितें आसा कांय खबर ना. सो ते तशेंच आसा. आतां कितें जाता, आरसी बुकाक लागून बायक चलना अशें ना, पूण युजर्सूय संवय जाल्या, संवय चलत आसा. ऑनलायन हांवें ऑर्डर केल्लें एक फ्रॉम द ओला एप. सो तेकाच लागले पार्ट येवपाक म्हाका एक 1.5 वर्स लागले म्हाका येवपाक तो पार्ट. आनी तेंचो कॅश ऑन डिलिव्हरी आसना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू पे फर्स्ट, ओके, मागीर ते एक डिस्पॅच करता. बट थंय येता डिस्पॅच म्हणून, बट म्हाका तो 1.5 वर्स लागलो एक पार्ट येवपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या खेळगड्यां खातीर खेळा सुविधा प्रशिक्षण वेवस्थेत सुदारणा करप चालूच आसा. गोंयांत बांदिल्लीं स्टेडियमां आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आसात. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर गोंय पयलें डेस्टिनेशन जावचें अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. एक्रोबॅटीक जिमनॅस्टीक एशियन अजिंक्यपद सर्तीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. President of the Acrobatic, Shri Santosh Sukadeva, IAS Secretary of the Sports, Dr. Ajay Gowdy, Shri Sudhir Mittal, President of the Gymnastic Federation of India, distinguished delegates from the Asian Gymnastic Union, officials from the Sports Authority of India, coaches, athletes and friends across Asia. Very warm welcome to all of you gathered here today. It is a matter of great joy and pride to stand before you this morning. We open the 14th Acrobatic Gymnastic Asian Championship 2025. This moment carries the emotions and history. After nearly the 19 years as the Asian level gymnastic championship returns to India and it returns to Goa. This is the first ever international acrobatic gymnastic competitions hosted by Gymnastic Federation of India, and we could not have asked for the better place to begin this new chapter. Goa may be the small in size, but our dream in sports are big. Our government continues to invest in building the sports infrastructure, coaching support and youth program that encourage every child to take up a sports. Through the Directorate of the Sports and Youth Affairs and the Sports Authority of Goa, the several stadium, ground and the training centers have been upgraded to the international standard. Our goal is clear, to make Goa is the destination for both the national and international sporting event. The arena you see around you, the Dayananda Bandodkar Krida Sankul at Pedem, has already witnessed some proud moments. The 2 years ago, during the National Games 2023, the gymnastic from the every corner of India filled with this very stadium with the energy, color and celebrations. Today, the story continues, but this time, the cheers will echo in these many languages of Asia. This is the stage where the young athletes will rise and where the flag of the many nations will fly together. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has given India a clear call through Fit India movement. To make this fitness the way of life, the gymnastic in many ways represent what Fit India stands for: balance, focus, coordinations and inner strength. When we host the events like this, we are inspiring the generations to move, the train and believe in themselves. अंदू राज्यात मॉन्सून उपरांतच्या काळात ऑक्टोबरात सुमार 14 इंच पावस पडलो, जो ऑक्टोबरात मॉन्सून उपरांतच्या पावसाच्या तुळेत विक्रमी 121% चड पावस आसा, अशें गोंयच्या हवामान खात्यान कळीत केला. राज्यात साधारणपणान हेर तालुक्या परस मुरगांव तालुक्यात पावस उणो पडला. मॉन्सून उपरांतच्या पावसात विक्रमी 19.15 इंच पावसाची नोंद जाली. अंदू मार्चाच्या निमण्या सप्तकात मॉन्सून गोंयांत भितर सरलो आनी ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तका मेरेन पावस चालूच आशिल्लो. राज्यात मॉन्सून पयलींचो पावस आनी मॉन्सून उपरांतचो पावस पळयल्यार अंदू राज्यात आतां मेरेन वट्ट 162.48 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मजगती शुक्रार सावन राज्यात विखुरिल्लो पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास गोंयच्या IMDन उक्तायला. गोंयांत सध्या पावसाचो सांवार चालूच आसलो.
या आडवेळ्या पावसाक लागून गोयच्या व्यवसायांक बरोच फटको बसला, खास करून शेतकार जांची पिकावळ नष्ट जाल्ल्याचे नदरेक आयला. तशेंच नुस्तेमार करप्याचो हंगामय फुकट गेला. नुस्तेमारांच्यो बोटी तश्यो दर्यादेगेर धक्यार पडून आसा, जाका लागून बाजारात नुस्त्याची दर वाडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. ऑक्टोबरात पडिल्ल्या पावसाक लागून बरीच धावपळ पळोवपाक मेळ्ळा. आता नोव्हेंबराचे सुरवेक लेगीत हो हंगाम फुकट वचपाची शक्यताय सध्या निर्माण जाला. गोंयांत ऑक्टोबर 2019 विक्रमी पावस पडला. 2019 वर्सा 546.8 मिलीमीटर आणि 2025 वर्सा 374.6 मिलीमीटर नोंद जाल्ल्यान गोंयांत आता मेरेनचो सगळ्यात चड ऑक्टोबरात पावस पडला. आडवेळ्या पावसाक लागून लोकांची धावपळ. शुक्रारचे चढावत आणि उणे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोंयच्या नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा अलर्ट. शुक्रारा गोंयांत येल्लो अलर्ट. गोंयांत ऑक्टोबरात सगळ्यात चड नोंद जाल्ले पावसाचे हे धा प्रमाण. 1928 332.7 मिलीमीटर, 1931 343.95 मिलीमीटर, 1955 413.15 मिलीमीटर, 1985 394.3 मिलीमीटर, 2007 423.75 मिलीमीटर, 2009 351.85 मिलीमीटर, 2010 325.5 मिलीमीटर, 2019 546.8 मिलीमीटर, 2024 300.1 मिलीमीटर, 2025 374.6 मिलीमीटर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा पेट्रोल पंपाचेर आंतरराज्यीय प्रवाशी बशीक उजो लागपाची घडणूक घडली. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. बस चालक आनी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी वेळार उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत जिवीत हानी जावंक ना. क्या है सर, गाड़ी ऑटोमेटिक लगा ऑटोमेटिक लगा पेट्रोल पंप पेट्रोल डालने के लिए आए थे तभी की डीजल गाड़ी डीजल होता ना हम लोग ओए। डीजल डालने के लिए आए थे, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के टाइम पे गाड़ी रुका था ना, स्टार्ट किया तो अंगार लगा, इधर ही लगा था ना, इधर ही लगा इंजन में लगा था। इंजन में लगा। अच्छा, किसी को कुछ लगा वगैरह? किसके लिए सर? कुछ नहीं। पैसेंजर थे गाड़ी में? पैसेंजर नहीं थे, अभी पिकअप करा था मैं। अच्छा, जस्ट पिकअप करा था, मैं अकेला इधर था, सब लोग नीचे थे। गोवा टू आनंदपुर, गोवा टू आनंदपुर आनंदपुर आंध्रा जा रही थी। इंजन अंदर से लगा सर, इधर पूरा अंदर नीचे बाहर आ रहा था। इधर आग लगी थी? गाड़ी रनिंग तो है ना, रनिंग थी। डेली का गाड़ी रनिंग है। ओके, आप चलाते चलाते इधर से आग लगी? ऑटोमेटिक ऐसा ही पता नहीं चला हमारे को, कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे हाथ में। पहली बार ये? हाँ, पहली बार। 14-15 साल सर्विस सर मेरा बस में, अच्छा, पहली बार हुआ देखो आज। अरे शॉर्ट सर्किट झाले इसका कट करून पडलं म्हणून मी सकाळी कट करून. ओके, शॉर्ट सर्किट झाले. बेरेस्तारा रातीकडे एफडीएच्या पंगडान दर्या देगेवयल्या वाठारांतल्या आस्थापनांचेर धाड घालून कांय काजू बियांची दुकानां, रेस्टॉरंटां आणि बिर्याणी दुकानांची पळोवणी केली. ह्या तपासणे वेळार 3 बिर्याणी दुकानांक सुधारणा नोटीस जारी केल्या, जाल्यार एका रेस्टॉरंटाक बंद उडोवपाचो आदेश दिला. आस्थापनांनी खंयच्याय गजालींक जर पाळो दिवंक ना जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी एफडीएच्या अधिकाऱ्यान दिल्या. गोंयांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले एफडीएचो पंगड दर्यादेगेवेल्या वाठारांत धाड घालीत आसा. बेरेस्तारा राती कडेन एफडीएच्या पंगडान दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या आस्थापनांचेर धाड घालून कांय काजूंची दुकानां, रेस्टॉरंटां आनी बिर्याणी दुकानांची पळोवणी केली. ह्या तपासणे वेळार 3 बिर्याणी दुकानांक सुधारणा नोटीस जारी केल्या, जाल्यार एका रेस्टॉरंटाक बंद उडोवपाचो आदेश दिला. ते भायर 10 काजू दुकानांक गिरायकां खातीर एक म्हायतीपूर्ण पोस्टर दिले, जातूंत काजू बियां विशीं म्हायती आसा. फाटले 3 म्हयन्यां जायत्यो जागृताय मोहीम चल्ल्यात आनी आतां खंयची आस्थापना अस्वच्छ परिस्थितीत सांपडल्यार जापसालदार व्यक्तीचेर खर कारवाय जातली अशी एफडीएच्या अधिकाऱ्यान शिटकावणी दिल्या. This was closed a week ago, but again we had got an input that they have reopened. So we have given them a second notice with a strict warning that if they continue operating, then we will be filing a case against them. तुम्ही त्यांचे शॉप बंद केले तरी पण त्यांचे बंद केला पण तांणी परत ते चालू केल्ले, गिविंग अ थिंग दॅट they misunderstood certain things, but we have explained to them properly and we have given them a strict warning that if they
continue flouting these norms, then we will be taking the strictest of punishment against them. रोड सायड्स आतां जे स्टॉल्स तुमी हे केले पळय रिपिटेड तांकां कितें तेजेर सेकंड एक्शन जातली द बिर्याणी स्टॉल्स परते तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ले आसा आनी ह्या फुडें जे कितें अशें रोड सायड मेळटले तांकां आमी स्ट्रिक्टली तेंचो एक कॉम्पोजीट डेटा करून पंचायतीक दितले आनी पंचायती कडेन अपील करतले की तांचे जे कितें ट्रेड लायसन्स आसा ते तांणी रिवोक करचे आनी सिमिलरली आमचे FDA परमिशन जर तांचे कडेन आसा जाल्यार ती आमी रिवोक करतले. सो एट दीस स्टेज वी वील बी रिवोकिंग परमिशन. सो दीस इज वॉट इज द मेसेज दॅट वी वील पास बिकॉज इन द पास्ट 4 to 5 months enough of awareness has been done to the people, but now we will be taking the next step of action, that is suspension, revocation of license. So second action will be taken with the coordination with the panchayat or? Panchayat again is working in coordination with us. So once we have stop FDA license, we also write to the local body to revoke their permissions, because when the panchayat gives a license, they put a condition in their license that they have to abide to the norms of the FDA, they have to abide to the norms of the health department. So if they are violating our norms, it is our duty to inform the local body, and violating the FDA norm is also violating the conditions of the trade license. So based on that, they can take action. So that is how we will be writing to the local body. Our FDA team has today conducted an evening inspection along the coastal belt. These are part of our inspection that we've been carrying out in the past few months, and once again we have scaled up our activities and we have checked several outlets selling biryani on the roadside. From our post checks, it has been noted that some of them have taken corrective steps, but yet few of them have gone a bit complacent, and through your channel we want to pass a message that in this coming approaching season, no one should get complacent. We will be scaling up our checks again to ensure that all the outlets in our coastal area, as well as in the city, all the restaurants, the cashew shops especially, and other street food vendors will be thoroughly checked in the next coming 1 or 2 months. Also giving an update on the cashew nuts, the poster that we have unveiled in coordination with the Goa Forest Development Corporation. We have once again commenced fixing these posters also on the cashew shop, which is an informative brochure on what are the things that the public has to look at while purchasing cashew nuts. So these checks will continue in the next 1 or 2 months, and we want to appeal once again to the food business operators to take necessary corrective actions, and if they have any difficulties, doubt, they can get in touch with the FDA and correct themselves, give a proper hygienic food to the public. Also anyone engaged in any artificial ripening will also be taken down very strictly. In the past 2-3 months we have done a lot of awareness, and now when we are going to check, we will be strict and we will be booking cases right away. So this is the message that we want to pass to you all. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पुलीस कार्ड आणि हेर फावो ती कागदपत्रां नाशिल्ल्यान दिवचल पुलिशेन वट्ट 35 कामगारांक अटक केल्या. कॉबिंग ऑपरेशना खाला ह्या कामगारांक पुलिशेन ताब्यात घेतिल्ले. हम तो सोमवार का यहाँ उतरबे किए, सोमवार के उतरे, मंगल बुध बृहस्पति को जो है तो सर हमको पुलिस वाला ने पकड़ लिया, कार्ड बनाया, तो हमने बोला सर नहीं कार्ड नहीं बनाया, तो पकड़ के आया और उसके बाद अब कार्ड का प्रक्रिया हम लगे हुए हैं. अभी कितने लोगों को पकड़ा था? कल हम पकड़ा था. आप किधर के तुम लोग? कल में नहीं, तुम लोग किधर के? हम हैं बिहार का. अभी अरेस्ट किया ना तुमको? नहीं, अभी हम अपना मर्जी से आए. हाँ, साहब लोग बोला कि कल 8:30 बजे आओ, तो हम 8:30 बजे चले आए. राज्यात चोऱ्यो आणि हेर गुन्यांचे प्रमाण दिसान दीस वाढत आसा. हे फाट वयर दिवचल पुलिशेन एक खासा मोहीम हातात घेतिल्ली आसा. हे मोहिमे खाला दिवचल शहरात वावुरपी खासा करून परप्रांतीय मजुरांची धरपकड सुरू केल्ली आसा. दिवचल पुलिशेन दिवचलचो बाजार आणि बस स्टँडा कडेन केल्ले कारवायेत दुबावीत अशा कांय परप्रांतीय मजुरांक ताब्यात घेतिल्ले. ह्या मजुरांक पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून तांची सखोल चौकशी केले उपरांत तांचे कडेन वॅलीड डॉक्युमेंट नाशिल्ल्याचे दिसून आयले. उपरांत पुलिशेन कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद करून BNS कायद्याच्या
35 ह्या कलमाखाला ह्या मजुरांक अटक केल्या. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना पुलीस फुडलो तपास करतात. ही मोहीम अशीच चालू उरतली अशें कळटा. मजगती दुसरे वटेन दिवचल शारांत दिसान दीस परप्रांतीय मजुरांची संख्या वाडत आसा. कांय मजुरांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ल्याचो एक अदमास आसा. ते दिकेन पुलिसांनी ही मोहीम हातात घेतिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत कोळशाचें केंद्र करपाच्या सरकाराच्या विचारा आड एकठांय येवपाचो निर्णय गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन घेतला. गोंयांत कोळशाचें केंद्र करचें न्हय हे खातीर लोकांचो विरोध कायम आसून लोक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं झगडटा. तरी आसतना गोंय कोळशाचें केंद्र करपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या फाटभुंयेर जनजागृताय करपा खातीर गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन 1 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा सांजेच्या 5 वरांचेर मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर सभा आयोजीत केल्या. लोकांनी व्हडा संख्येन ह्या सभेक हाजीर रावपाचें अशें आवाहन गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन केलां. 2016 वर्सात वास्कोचे आमचे खारवी भावांनी जेन्ना सरकारान वास्को खाडीत ड्रेजिंग स्टार्ट केलें, NGTन वचून तें हाडायलें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळून आयलें की सरकार गोंय जें आमचें आसा तें एक कोळशाचो केंद्र करूंक सोदता. आनी तेन्नाच्यान 9 वर्सां जालीं गोंयकार सगळो लोक उठून सरकारा कडेन झगडटा की आमकां गोंयांत कोळसो नाका. पूण तरी आसतना सरकार हो प्रकल्प मुखार व्हरपाक कशे भशेन ट्राय करता. आनी गोंयकारांनी इतलीं वर्सां जालीं डबल ट्रॅकिंग आसूं, नाजाल्यार MPTचे बर्थ वाडोवपाचें आसूं, नाजाल्यार ह्यो हायवेज, नाजाल्यार गांवांनी खाजना भितर जे जेटीज करपाक सोदतात, हे भशेन सगळे तरेन आमचे गोंयचे लोकांनी हो प्रकल्प आडायन दवरला. पूण आयज टायम आयला की सरकार हे प्रकल्प कशे भशेन मुखार व्हरूंक सोदता. एनवायरनमेंट क्लियरन्स दिल्या वास्को खाडी ड्रेजिंग करपाक. साऊथ वेस्ट पोर्ट आसा तांचे कोल हँडलिंग 7 मिलियन आसा ते 14 मिलियन डबल करपाक. आनी त्या बरोबर न्यू बोरींग पूल काडून हे सगळे कर्नाटका व्हरपाची सगळी सरकार ह्यो तयारी फूल स्पिडान मुखार व्हरता कोळशा लागून. आतां हे आमी आयज सगळे गोंयकार भायर सरनात, आमी सगळे गोंयकार मुखार सरून सरकाराक हाडायनात जाल्यार फाल्यां आमी चड लेट जातले. फाल्यां आमच्यांनी कांयच करूंक जावपाना. ही लढाय आमकां लागून न्ही, ही लढाय फुडले पिळगेक लागून. हे गोंय जें आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरलेलें आमकां लागून. आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडल्या पिळगेक सांबाळून दवरप. हें पळय सगळें चलना कोळसो हाडपाक, हें फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटात तांकां फायदो जाता. आनी हातूंत आमचें तें सोबीत सुंदर गोंय, आमचें पर्यावरण, कितेंय जावं आमच्यो न्हंयो जावं, तशें सांगलां न्हंयो व्हेल्यो पळय नॅशनलायजेशन, खाजना आमची डिस्ट्रॉय करता. सगळें आसा तितलें फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळें डिस्ट्रॉय करता जाल्यार गोंय कितें उरतलें? गोंय उरचें ना. जेन्ना आमची भुरगीं आमचे पिरायेर विचारतलीं तुमी कितें केलें, जेन्ना गोंय डिस्ट्रॉय करताले तुमी कितें केलें, हो तो चान्स आसा. परवां सगळ्यांक आमी उलो मागता, NGO, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न सिटीजन, आमचे वडील, जाणटे लोक, तरणाटे सगळे 5 वाजता मिटींग आसा लोया मैदानाचेर परवां 1 तारखेर नोव्हेंबराचेर. थोडे संख्येन या. बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर NDAन आपलो जाहीरनामो जारी केला. ह्या जाहीरनाम्या वरवीं 1 कोटी नोकऱ्यो, बायलांक 2 लाख रुपया मेरेनची आर्थीक मजत, तशेंच 1 कोटी बायलांक लखपती दिदी करपाचो हेतू. इतलेंच न्हय जाल्यार गरिबां खातीर KG ते PG मेरेन फुकट शिक्षण, शारी उदरगत ह्या सारकिल्लीं हेर आश्वासनां ह्या जाहीरनाम्या वरवीं दिलेलीं आसा अशें कळटा. पटना हांगासर नितीश कुमार आनी JP नड्डा हाणें NDAचो जाहीरनामो जारी केलो.
वेगवेगळी खाती आणि महामंडळाचेर सरकारान आमदार आणि आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या. कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला. तशेंच संकल्प आमोणकराक साणपाणी जाल्यार केदार नायक हांकां पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष केला. वेगवेगळी सरकारी खाती आणि महामंडळांचेर सरकारान आमदार आणि आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला. आदलो कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक कायदो खात्याचो अध्यक्ष केला. आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांकां SC, OBC आनी वित्त महामंडळ दिला. दयानंद सोपटे कडेन बालभवनाचो कारभार दिला. तशेंच कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाजाक खादी ग्रामोद्योगाचो अध्यक्ष आनी सर्वानंद भगताक उपाध्यक्ष केला. तेच बराबर गोंय शिक्षणीक उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदार गोविंद पर्वतकार हांची नेमणूक केल्या. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां मंत्रीपद दिल्या उपरांत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हे दोगूय जाण मंत्रीपदाचे दावेदार आशिल्ले. मात ह्या दोगांकूय महामंडळाचेरूच निबायले काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. उरता प्रस्न रवी नायकाच्या मंत्रीपदाचो. रवी कडेन नागरी पुरवण आणि शेतकी ही दोन म्हत्वाची खाती आशिल्ली. आता हे मंत्रीपद कोणाक मेळटले काय ताचे कडेन लोकांची नदर लागून उरल्या. रवी नायकाच्या निमण्या संस्कारा वेळार ताचे मंत्रीपद चलो रितेशाक दिवचे म्हणून बहुजन समाज आणि मोगोपाचो सूर आशिल्लो. देखून भाजपा सरकार बहुजन समाज आणि युतीत वांटेकार आशिल्ल्या मोगोपाचे मत विचारात घेवन रितेशाक थेट मंत्री करतले काय हेवूय पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते